संगाती गाऊया राणी स्वर्गावेली काळजांतान वंदुया नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये. पवित्र कुर्साचे करी निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सत मानता देवा सर्वदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो आंकवार मारितां जल्मलो खोस पिलातात ताणें खोस सोंसलें ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिलो तो मेलेल्या मदीं देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोद पदवीदार देवा बापाच्या आसव्यार बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मीस करून येयलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजे राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तें आसा असतना मोदें तूं सोदो आनी सोदोय जपू जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यांक खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तें आसा असतना मोदें तूं सोदो आनी सोदोय जपू जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यांक खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तें आसा असतना मोदें तूं सोदो आनी सोदोय जपू जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यांक खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां सदां आमेन. नियाळू ह्या संतोसाचे 5 मिस्तेर पयलो मिस्तेर बोड्या गाब्रिएल आंकवार मरेक कबो दिली देवाचो पूत तुच्या कुसवेन येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याची कृपेन ती गर्वेस जाली. आमी देवाचें उतर वाचून तें आमच्या जिवितान उतरांनी तशें कोरण्यांनी वेव्हारांत घालूंक ह्या मिसेरांत आमकां जाणवाय मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजे राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटोय गिरायसो आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच तें आसा असतना मोदें तूं सोदो आनी सोदोय जपू जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यांक खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजें तें आसा असतना मोदें तूं सोदो आनी सोदोय जपू जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यांक खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजें तें आसा असतना मोदें तूं सोदो आनी सोदोय जपू जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यांक खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजें तें आसा असतना मोदें तूं सोदो आनी सोदोय जपू जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यांक खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच तें आसा असतना मोदें तूं सोदो आनी सोदोय जपू जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यांक खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजें तें आसा असतना मोदें तूं सोदो आनी सोदोय जपू जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यांक खाती विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलले सर्वेस पोच तें आसा
ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय दिसो पुची येसू बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पापे खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय दिसो पुची येसू बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पापे खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय दिसो पुची येसू बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पापे खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोच तें आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदोय दिसो पुची येसू बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पापे खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा भुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी अंत आनी सदां सदां काल आमेन. ओ मोच्या जेसू बोगोश आमकां न्युआर आमकां एम कोणाच्या उच्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर आंकवान मारिया गोरबेस आसतना सांता इसाबेल आपले मावशी भयणीक भेट करून गेली आनी तिची शीं 3 म्हयने ती रावली. कोविड-19 हे मारेकार पिडेचे वेळार दुसऱ्यांक बरें करूंक सोयीक मेळटा तेन्ना उदार काळजान आमी सेवा दिवंक ह्या मिस्तेरांत आमकां बापाचें बोल मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास एस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्ने पड दिनाका पूण वेटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जेताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूच जेजू. बेगीन ती मरी देवाची माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जेताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूच जेजू. बेगीन ती मरी देवाची माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जेताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूच जेजू. बेगीन ती मरी देवाची माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जेताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूच जेजू. बेगीन ती मरी देवाची माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जेताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूच जेजू. बेगीन ती मरी देवाची माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जेताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूच जेजू. बेगीन ती मरी देवाची माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जेताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूच जेजू. बेगीन ती मरी देवाची माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जेताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूच जेजू. बेगीन ती मरी देवाची माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जेताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूच जेजू. बेगीन ती मरी देवाची माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेडार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोट जेताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूच जेजू. बेगीन ती मरी देवाची माये आमा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या बेडार आमेन. महिमा बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ मोच्या जेसू बोगोश आमकां न्युआर आमकां एम कोणाच्या उच्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर आंकवान मारिया बालका जेसूक बेल्या शारान गोरवाच्या गोट्यान मोनजाती मोदें पोरसूत जाली. जितली आमकां देव वयर काडटा तितली आमी जिवितांत कालती दुलोब आनी मोगाल जावंक ह्या मिस्तेरांत आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरायसाज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितां
तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वीस पो चित्राय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वीस पो चित्राय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वीस पो चित्राय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वीस पो चित्राय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वीस पो चित्राय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वीस पो चित्राय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वीस पो चित्राय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वीस पो चित्राय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वीस पो चित्राय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन बोलोले सर्वीस पो चित्राय आसा वस्तऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हजो जेजू बोगोश आमकां न्यूयार आमकां एमकोनाच्या उच्चांतली वर सरकार सगल्यांक आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर आंकवार मारयेन बालका जेजूक बेलो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी ताका सांत सिमावाच्या हातान दिलो. आमचे सूख दूख भलायकी आनी पिडा देवाच्या हातान समोर पूण भावातान जिवीत जिवंक ह्या मिस्तेरांत आमकां कृपा मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलयले सर्वेस पोर शेताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेवन ती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सर्वेस पोर शेताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेवन ती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सर्वेस पोर शेताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेवन ती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सर्वेस पोर शेताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेवन ती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सर्वेस पोर शेताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेवन ती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सर्वेस पोर शेताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेवन ती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सर्वेस पोर शेताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेवन ती मरे देवाची माई
आम्हा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय सा ओसऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुची येजू. बैगंती मरी देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय सा ओसऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुची येजू. बैगंती मरी देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय सा ओसऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुची येजू. बैगंती मरी देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुत्राक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणाच्या ओछांनी वर सरकार सगळ्यांक आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो मिसेर पुर्वीच्या दिसा सांडलेल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू देव तेंपलान मेवलो. आमच्या तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन फावो जावंक आनी जिवितांत सांडलेल्यांक तांकां जेजूचो सांगात मेळूंक ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटोय गिरायसाज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोचताय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां एमपणाच्या ओछांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणे काकुडीची माई तुझी आमचें जिवीत अमृतानी बोरवसो आमी पोदेशी एवीची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार दोन करून माई तुका प्रार्थना. आमची दयाळ रात्री तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोनवाळी आनी मोगाल लोप आंकवार मारी. हे पदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. बेगीन देवाची माई आमचे खातीर माग जेजून बसले आमकां फावो जावंक. प्रार्थुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिवितांत मोन्ना आनी जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट चडलो. भाग्यवंती आंकवान मारीचे
बो पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. तांणी तातूंत आटापलेले आसात, तांची देख घेवशी आनी बासलेले आसा ते तांकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. पाप साहेबाच्या इंतेसावाक एक आमचे बाबा नमान बरे म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताणी बडोवन दिवं नाका, पूण वाटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेमुरली सर्वेस पोचले आसा, अस्सलामध्ये तू सदो आनी सदो जाऊ कुशेजू. वैगेंती मरे देवाची माय, आमा पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बाप्पा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां कृपे बोरीच आयबिणी, आमी तुजी अस्कोत भुरगीं, गोठायली घे माये आमकां, तुझ्या धीरान सांबाळ सदांच. कृपे बोरीच आयबिणी, आमी तुजी अस्कोत भुरगीं, गोठायली घे माये आमकां, तुझ्या धीरान सांबाळ सदांच. सगळीं बसूया. Novengi rotungaya por mesmora wakana shekanchi pritomi voi deva sotkita gaya. Novengi rotungaya por mesmora wakana shekanchi pritomi voi deva sotkita gaya. Por mesmora chamana gita gayona gora uitarada devachi por gota tarontachi. Novengi rotundaya por mesmora wakana shekanchi pritomi voi deva sotkita gaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्याची जो ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो भोग आणि शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या इश्टानो, आयज आमच्या नोवेनाचो पयलो दीस. सगळेच उर्बेन आनी मागण्याच्या मोनान आमी ह्या मिसाच्या बेटेंत एकठांय जाल्या. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. हें मारीचें तुस्त गीत आमकां मारीचें दिनवाशी कालीज देवा सोवे
दाखयता. हे गिता वरवीं देवाची शिवमेर नासलोली पदवी आनी काल्तिकाय मनीसकुला सोवें दिसून येता. पूण मनीस जायते पावटी हें पळोवंक आनी वकाणूंक विसरता आनी टेकन फॉर ग्रांटेड असल्या सैमाचो जाता. ही 9 दिसाची तयारी करतना आमकां सगल्यांक मारीची बरी देख घेवन देवाची सोबाय बरेपणां परगटूंक कृपा आनी बोल ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भाऊ भयणीनो, जायत्यो तुज्यो देव आमचे मदें करीत आसा. ताची जायते पावटी आमी बेपरबा केल्या. ते पासत देवा लागीं काळजांतान बोगसणे मागुया आनी बोगसणेच्याच मनान बराबर म्हणया, हांव पातकी सोर्बेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, हो सगळें हांव चारून सांगता. मनान चिंतून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच वार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक फावो. आमीन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत मागुया. सायबिणीक फुडें घालून आयज आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया. अदीक करून मागुया आमच्या सगल्या नावेलच्या लोकां पासून. हे नावेलच्या गांवांत जितलेय गरबे आसात तितलेय गरब्यांनी शांती संस्काय आसूं. अफगानिस्तान थंयसर लोक कश्टावता त्या लोकां पासून मागुया. कोरोना व्हायरस जावन आमच्या गोंयांत आनी आख्या भारतांत आनी संवसारभर अदीक करून अमेरिकेच्या गांवांत लोक कश्टावता तांचेय पासून मागणी करुया. आनी सायबीण माईंचे उद्देशी तिणें आपल्या पुता लागीं मागून हें सगळें पयस जावंक मागुया. तुजें मागणें देवा मुखार दवर आनी हे 9 वर तूं करताय तेन्ना जें तूं कितें मागताय तें तुका मेळो अशें जावंक म्हूण माग. अदीक करून तुज्या दुस्मना पासून माग जो तुका पिडापीड दिता, जो तुका खूब त्रास करता, तुका रावंक सुसेग दिना, त्या मनशा पासून माग. कित्याक जेजून सांगलां दुस्मना पासून मागात म्हूण. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागेवन नितयांक वार मारेचे विणवणीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव. पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्योंत पावलून तेसोलेनिकाराक बरयल्ले पयले चिटी वेलें वाचप. बा भयणीनो, बरवसो नासलोल्या एरा मनशां परी तुमी कोती बरीत जायना जावंक मन्नाची न्हिदल्यान तांचे विशीं सत तें तुमी जाणव जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनोत जिवन जालो म्हूण आमी तर सत मानता. तेच परी जेजूचेर भावाट दवरून मेल्यान तांकां देव तांचे बरोबर पोत्तून हाडटलो. सोम्याचे शिव वर्तमानांतले
आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें, सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उत्तोल्याव ती मेल्यान ताजे आदीं वेची नाव, तर हुकूम परगडटल्या महादेवदूतांचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावाट दवरून मेल्यान ती पयलीं पुनर्जीवन जातली, त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर ताचे बरोबर कुपांचेर उखलून व्हरतले, अशें आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्यांव. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, प्रितमूची मनसुबी करूंक सर्वेस्पर हो फळे येता. सगळीं म्हणुया. प्रितमेची मनसुबी करून परमेश्वर हो पडे येता. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणनात. शेकन शेक प्रितमी वयर देवाक सोद गितां गायात. ताजे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मदें गाजोयात. सगळ्या परजांक कळयात ताजी कौतीक वेजमितां. जबाब. प्रितमेची मनसुबी करून परमेश्वर हो पडे येता. परमेस्पर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्या देवाचें ताजें इतलें बें दवरचें. राष्ट्राचे देव कोण जाणय. काणयेंतलो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब. प्रितमेची मनसुबी करून परमेश्वर हो पडे येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगू, उल्हासू आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकूंक दी ताजो गणगण. फळां सयत पिकाळ जमीन, मुरगोटून आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल भरीत. जबाब. प्रितमेची मनसुबी करून परमेश्वर हो पडे येता. मनसुबी प्रितमेची सगळी नीत संवसाराची. परजांची कोरच्याक जोडटी परमेस्पर होबले येता. जबाब. प्रितमेची मनसुबी करून परमेश्वर हो पडे येता. सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय सोय. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसू. तुमचे सोबे आसू. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मारियन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा. देवा म्हज्या थारोका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू ताणें केल्यो. सोर बलिश्ट पवित्र नाचें नांव. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दवरतल्यांक दुस्पाटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. हिणोळक्यांक उंच भरता. बुखेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामान ताच्या संस्थे खातीर सोर बोलिश्टा.
आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शिव फोडतो महाने वाकाणी तुका क्रिस्ता. तुजी बरेपणां कशी बादयतले हांव. तुजे उपकार दुनिया कशे हांव के भाशेन दिनवासतलो. भावा भयणीनो कितलें खरें देव जें पळय आमचें सवें कोत्ता तें आमी देवाक फारीक करूंक जाता. देवान जें आमचें सवें कितें केलां तें आमी विसरोंक जाता ना. भावा भयणीनो आमकां पवित्र सभेचो विंचून काडलेले पोरजेचो इतिहास सांगता. इस्रायल पोरजेक कशे भाशेन बासायल्ल्या देसान देवान वयली कितली बरेपणां तांकां दिली तरी पोरसां गुणगुणटा. तरी पोरसां गुणगुणून तुवें आमकां कित्याक हांगासर हाडल्यान अशें म्हणटा. बाबा भयणीनो ही मनशाची गोद जावन आसा. पूण जो मनीस देवाची बरेपणां ओळखून घेता दिसाच्या दिसा घडयेचे घडयेक आपलें जिवीत देव चलयता अशें म्हण मानून घेता तो मनीस केन्नाच गुणगुणना. तो मनीस केन्नाच कंप्लेन करिना. तो मनीस ताचें काळीज सदांच दिनवाशी आसता. तो देवाक सदांच आर्गां दीत आसता. कित्याक काय कित्याक पयले सुवातेर आमचो देव विस्वासी देव. आवर गॉड इज अ फेथफूल गॉड. तो आमचे भाशेन न्हय अविस्वासी रावन मनीस फोटींग मनीस घडे तुका तुज्या सांगाता भोंवन तुका दुखयत तुजो विस्वासघात करीत. पूण देव ना. देव सदांच विस्वासी देव. आनी ज्या देवाचेर आमी स्वत मानता तो देव विस्वासी देव. गॉड इज अ फेथफूल गॉड. बिलीव इट. स्वत मानून घे की ज्या देवाचेर तूं स्वत मानताय तो विस्वासी देव आनी तुका केन्नाच फटोवचो ना. हे पवित्र पुस्तकांतल्या मनशांनी आब्रामान अनुभवलें, दाविदान अनुभवलें, मोजसान अनुभवलें, सगळ्या प्रवाद्यांनी अनुभवलें आनी शेकीन जेजू वस्तुंगी आमकां हें दिसती पडटा. पवित्र पुस्तकांत सगळ्यांच्या जिवितांत देव कसो तांच्या जिवितांत वावुरतालो तें दिसती पडटा. देवाची बरेपणां मनीस कसो अणभवता तें दिसती पडटा. बाबा भयणीनो जायते फावटी दूख दिसता की आमी म्हणटा हांव हुशार. पूण तुका हुशारकाय कोणें दिली? हांव सुंदर. तुका सुंदरताय कोणें दिली? तें आमच्याच वस्तूंगी तर आमीच आमकां दिल्ली. आयज आमी मळबार पावपाचें. पूण हें सगळें जें पळय आयज म्हज्या लागीं आसा तें म्हाका देवान दिलां. आनी देखून आमी मारये भाशेन म्हणूंक जाय म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. म्हज्या थारोका देवा सवे म्हजो जीव मुरगडटा. ह्यो दोनूच वड्यो. कित्याक तिणें सगळीं बरेपणां देवाची अणभवली. कांय अणभव नासलेलें ना. दुखान सुखान आडखोडीन त्रासान सगळ्यांनी तिणें देवाची बरेपणां अणभवली. आनी जें कितें दूख आयलें थंय पसून एक बरेपणूच म्हूण मानून घेतलें. म्हणटच भावानो आनी भयणीनो तुज्या घोराब्यान तूं जियेताय तुज्या घोराब्यान तूं आसाय त्या घोराब्यान देवाक जाय तूं त्या घोराब्यान आसा. इट वॉज गॉड्स चॉयस एंड गॉड्स प्लॅन दॅट यू शूड बी इन दॅट फॅमिली. Therefore your family is your blessing to you. Never say it is a curse. Your family is a blessing. देवान तुका दिल्या. I have not chosen my family. हांवें विचून काडूंक ना म्हजी फामील. पूण देवान म्हाका ते फामिलीन जल्मान हाडलो. देखून देवाची आशिर्वाद तो म्हजी फामील. म्हजी आवय म्हजी आशिर्वाद देवाचो. म्हजो बापूय म्हजो देवाचो आशिर्वाद. म्हजी भाव देवाचो आशिर्वाद. म्हजी भयण म्हजी देवाचो आशिर्वाद. हें सगळें देवाचो आशिर्वाद म्हाका. इट्स गॉड्स ब्लेसिंग. आनी ते पासत बाबा भयणीनो आमी जायते फावटी आमच्या घरच्यांक खेणटा. दोळ्या मुखार दवरूंक पासून सोदिना. जावं पायक जावं मायक जावं पुताक जावं दुयेंत. आनी हे भाशेन आमी एकामेकाचे दुस्पट कोत्ता. भाऊ भयणीनो आमी एकामेकाक ब्लेसिंग म्हूण घेतलेलें देवाचें. दॅट इज गॉड गुडनस टू अस. आय हॅव नॉट चोजन माय सिस्टर माय ब्रदर.
कोण म्हजो भाव जातलो, कोण म्हजी भयण जातली, कोण म्हजो पाय जातलो, हांवें विचूंक ना आनी ती देवान म्हाका विचूंकूय परवानगी दिवंक ना. जायत्यो वस्तू आसात त्यो म्हज्यान विचूंक जायना आनी तातूंतली एक म्हजो पाय आनी म्हजो माय कोण जातली पळय ती. बाबा भयणीनो, म्हाका तें एक ब्लेसींग. माय फॅमिली इज माय ब्लेसींग. आनी असलें तर आमी चिंता. म्हजी गोरखान म्हजें देवाचें ब्लेसींग, म्हजो गोरखार म्हजो देवाचें म्हाका ब्लेसींग. इफ यू कन्सिडर एवरी वन ऑफ ईच मेंबर ऑफ युअर फॅमिली एज अ ब्लेसींग, दॅट इज गॉड्स गुडनस. आनी देवाक आर्गां दिली जाल्यार आयज आमचे घराबे सर्ग जातले. आयज घडये जायते आमचे घराबे इफेर ना जाल्यान कित्याक आमी एक एकलो वांगडी ब्लेसींग म्हूण वळखिना. आमी एक एकलो वांगडी एके भशेन देवान तो दिला. इट्स गॉड्स गिफ्ट टू मी अशें म्हूण मानून घेना. देखून भावा भयणीनो, गरज तें देवाचें बरेंपण. म्हजें काम हांव कोत्ता तें काम, कसलेंय तें काम जावं, देवाचे हात नासतना तें म्हाका काम मेळूंक नासलें. आयज तर म्हाका भलायकी बरी आसा, तुका तर भलायकी बरी आसा, दॅट इज ऑल्सो गॉड्स गुडनस. एवरीथींग दॅट इज हॅपनिंग टू अस इज गॉड्स गुडनस टू अस. पवित्र पुस्तक आमकां जाकोबाचे चिटीन पयल्या हावेसरान 17वे ओळीन सांगता, बरें आसा तितलें एक एक सोपून वरदान वयरतान आमकां येता. एवरीथींग कम्स फ्रॉम गॉड. बरें आसा तितलें सोपून वयर सान देवा कडल्यान येता. देवातान आमचेर दिवन येता. ताणेंच सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रां हें सगळें उजवाड मोडबार रचून घातल्यान, पूण तांचे भाशेन तो आपुणूच कदींच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच काळोखान सांडिना. म्हणटच भाव भयणीनो, देवान आमकां सगळें दिल्लें आसा कित्याक तें देवाचें बरेंपण जावन आसा. देवाक आमचे विशीं एक व्हडलें सपन आसा, तें म्हज्यान पासून चिंतूंक जायना. गॉड हॅज अ ग्रेटर ड्रीम फॉर यू एंड मी, better than you and I have our own self. God has a better dream. म्हणटच देवाक जाय आमचे सगळे बऱ्यो बऱ्यो वस्तू जाल्ल्यो. देवाक नाका आमचे वायट जाल्ले. God has better dreams, better than I and you have of ourselves. देवाक जाय बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितान जाल्ल्यो, bigger things in our life, better than you and I and think. आमी चिंताव त्यावून व्हडल्यो वस्तू देवाक जाय आमचे सगळें घडलेल्यो. एफेसकारांक बरोवन आमकां खेरीत भशेन मेळटा. दुसऱ्या हावेसरान 20वे ओळीन आमकां मेळटा, आपले पदवेन आमचे भितर जो आपलें काम करीत आसा, आपले पदवेन जो आमच्या भितर जो आपलें काम करीत आसा, आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कोल्पूंक शकता ताचे परस ओगळें करूंक जाका पदवी शक्ती आसा. म्हणटच गॉड हॅज ग्रेटर पावर दॅन वॉट यू प्रे फॉर टू गिव यू. देवाक शक्ती आसा. तूं मागताय ओन ताचे ओन बरें तें तुका दिवपाक. ताची शक्ती आसा जो आमचे भितर आसा. देखून भाव भयणीनो, गॉड ऑलवेज कॉन्स्टंटली वर्क्स फॉर आवर गूड. देव सदांच आमच्या बरेपणाक वावुरता कॉन्स्टंटली. आनी जायत्यो वस्तू जिवितान लाख म्हणलेलो ना. इट्स ऑल गॉड्स प्लॅन. जायते फावटी इट्स माय लाक म्हणटा. जायते फावटी म्हज्या जिवितान जाल्यार जायतीं घडीत आहात, सांगूंक जाल्यार पावचें ना. इतलीं घडीतां जांचो म्हाका उगडास पासून आयज जायना. हांव चिंतालो एक भाशेन उगडास करून. जायतीं घडीतां आसात. तूं देवाचेर विस्वास धरून चलशी, देव चांट्याक पयल्यान तुका पावत आसता. आनी देव म्हज्या जिवितान बरें कोत्तलो अशें तुवें मनान हिंगा घालूंक जाय. देव म्हज्या जिवितान बरें कोत्तलो. सायबणीच्या जिवितान पळयात कितलें बरेंपण केलें. सायबीण मागीर ते बसत म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक वाखाणटा. ते बसत भाव भयणीनो, देवान आमचें सगळें इतलें बरें केलां म्हणटच आमी देवाची वाखाणणी तुस्त करीत रावंक जाय आमचे जिबेर. वी मस्ट कॉन्स्टंटली नॉन स्टॉप म्हणजे जी थांबो नासतना देवाची वाखाणणी करूंक जाय. कित्याक देवान इतलें आमचें सगळें बरेंपण केलां. जायते फावटी आमी चुकता. खंय जाणा आमी मनीस नदरेन आमचें जिवीत पळयता. देवाचे नदरेन आमचें जिवीत पळोवंक जाय. जेन्ना देवाचे नदरेन आमचें जिवीत पळयता तेन्ना आमी देवाक जरूर आर्गां वाखाणणी दितले. आमी मनीस नदरेन म्हणजे कितें, आवय तें चोय काय बरें, तूं चोय काय बरो, ओ तेक चोय तेक दिलां, म्हाक दिल ना, हे भाशेन आमी कंपेर कोताय. आनी हांवें जायत फावट सांगिलां,
कंपेर करीत न्हू आम जाय तें दूख आमचेर येताय. वेन वी कंपेर each other's life, we bring lot of frustration and disappointment in our lives. Don't compare, never compare yourself with somebody. पण सदांच तूं बरो म्हूण देवाक आर्गां दी. सायबा ही म्हजी परिस्थिती पासत तुका हांव आर्गां दिता. सायबा तुवें म्हाका हें दिलाय म्हूण आर्गां दिता. सायबा तुवें हें दिवंक नाय म्हणून तुका आर्गां दिता. तूं जाणाय कितें पळय बरें आनी वायट पळय तें. देखून सगलीं तुजीं बरेपणां हांव त्या पासत तुका आर्गां वाखाणणी दितलो म्हजे जिणेंत. आनी पळयात भाव भयणीनो, तुमच्या जिवितांत काय बरें देव तुका जाय तो एके भशेन पावत आसता. पावत आसता खंय ना खंय ना खंय ना कोण एके भशेन लागींच आसता. आनी देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. म्हणून देवाचें बरेपणां इतलीं आमच्यांनी वर्णूंक जायना, डिस्क्रायब करूंक जायना, आमच्यांनी सांगून खबर करूंक जायना तितली. गॉड्स ब्लेसिंग्स आर मार्वलस. गॉड्स ब्लेसिंग्स आर काउंटलेस. गॉड इज ऑलवेज ब्लेसिंग अस. देव सदांच आमचेर आशिर्वाद घालीत आसा. आनी देवाचें काम म्हळ्यार आशिर्वाद घाल. गॉड्स नेचर इज टू ब्लेस अस. गॉड्स नेचर इज टू ब्लेस अस. ही इज ब्लेसिंग यू टुडे. बिलीव इट. देव आयज तुजेर आशिर्वाद घालता. सायबीण मागीर तो आशिर्वाद भोगलो. आनी जो मनीस देवाचें बरेपणां आनी देवाचे आशिर्वाद भोगता आपल्या जिवितांत, तो मनीस दुसऱ्याकूय एक आशिर्वाद जाता. जो मनशान देवाचो आशिर्वाद भोगूंक ना, तो आशिर्वाद कितें तो नको आनी त्या पासत तो दुसऱ्याचेय पाड करता. सायबीण माय आपल्याचो आशिर्वाद तिणें भोगलो, आपल्याचेर एक देवाचो आशिर्वाद आनी देवाचें बरेपणां भोगली, तेन्ना सायबीण माय एके भाशेन दुसऱ्याक आपले मावशी भयणीक एलिझाबेथीक आशिर्वाद दिवंक येता. देवाचें बरेपण हांवें भोगलां म्हणून हांवूय बी हें बरेपण दुसऱ्या समोर शेअरिंग करतलो. देवाचें बरेपण आयज जायतीं जाणां वी डोंट शेअर द गुडनस बिकॉज वी हॅव नॉट एक्सपिरियन्स द गुडनस. वी डू नॉट नो इट इज गुडनस. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. म्हणजे आमचें सदांचें कशें तें सदांचें. इट इज माय लक अशें म्हणटा. ना, देर इज नथींग हॅपनिंग इन आवर लायफ एज लक. इट इज गॉड्स डिवायन इंटरवेन्शन इन आवर लायफ. गॉड्स डिवायन इंटरवेन्शन इन आवर लायफ. जायते पावटी भाऊ भयणीनो हे आमचेर विशोर पडला. म्हणटच आमी आयज निच्यो करया एके भाशेन सदांच देवाक वाखाणणी दिवपाक. कित्याक आमची स्थारण आसतना देव आमचे सगळे वाखाणीत आसता. तुज्या घरांत आयज सान वाखाणणीच जावं दी. तुज्या घरांत सायबिणी भाशेन देवाच्यान तुस्त जावं दी. आनी तूं जितली घरांत तुज्या तुस्त करता, तुजे फॅमिली पासत, तुजे कामां पासत, तुज्या वावरा पासत, तुज्या कितें वायट घडटा ताच्याय पासत तूं देवाक आर्गां वाखाणणी दीत आसता, तेन्ना पळय तुज्या बरेपणां कसलीं कसलीं मेजूंक जायना तितलीं बरेपणां तूं अणभवतलो. नेवर टेक गॉड्स ब्लेसिंग फॉर ग्रांटेड. थँक गॉड. सकाळीं उठो ते न्हिदो मेरेन तुज्या जिवितांत तूं देवाक आर्गां दीत राव. म्हणटच बाबा भयणीनो, आनी कशें गमतलें हांवें देवाचीं बरेपणां अणभवल्या म्हूण. एसीड टेस्ट कितें? हांव दुसऱ्याक ती वांटतलो. हांव दुसऱ्याक बरेपण दितलो. हांव दुसऱ्याक शिराप दिवचो ना. शिराप दिता तो मनीस तो देवाचें बरेपण अणभवलेलो न्हय. देखून आमी बरेपणान अणभवलेलीं मनशां जावया मारी हे भाशेन. आनी हे भाशेन देवाक पयले सुवातेर तुस्त देवाची आर्गां वाखाणणी दुसऱ्या वतान ही बरेपणां दुसऱ्यांक वांटूंक आमी वावरुया. आनी जायते फावटी पळयात भाव भयणीनो, आमी म्हणटा जेनरेशनल ब्लेसिंग. तुज्या शेपाय शेमायन तांचें घर कसलें आसलें आनी तुजें आयज पळय तांचे कडेन तुट्टांचें आहलें घर, शेणाचें आहलें घर. तेणी त्रास केले आनी तेणी जायते त्याग केले म्हूण आयज तुका हाय कितें करूंक मेवलें. तुजे शेपाय शेमायन एक कुडको घेतलेलो भाटाचो, त्या पासत तुका आयज घर बांदूंक मेवलें. तुका हांगा थंय रावपाक पडोंक ना. आर्गां दी देवाक. कितलो लोक घरदार नासतना रस्त्यार भोंवता, हांगा थंय भाड्याक रावता, घर ना दार ना म्हूण. आयज तुका तें पडोंक ना. इट्स अ ब्लेसिंग. इट्स अ जनरेशनल ब्लेसिंग. म्हणजे म्हज्या वडिलांक पुर्वजांक लागून हें म्हाका ब्लेसिंग मेवलें. सी हाव वी ट्रान्समीट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एक पयल्यान दुसऱ्याकूय आमी तें दीत आसता. म्हणटच बाबा भयणीनो, हें असलें आमचें सगळें घडोवंक सायबीण माय भाशेन आमचें जिवीत जावंक आमी मागुया. उबी रावुया. आमची मागणी देवा मुखार दवरुया.
देवाचो वावर फुडें व्हरूंक सोबार आव्हानांक फुडो करचो पडटात. असल्या वेळार आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचेर पातयेवन आपलो वावर बरेपणांतल्यान शिंपडावंक तांकां बापाची मोजत मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी देवाची सोबार बरेपणां आपल्या जिवितांत बडकून घेवन आपलें आपसुवाती मन सोडून दिवन सोबार बरेपणां पळोवचे सवय दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. आमची भुरगीं आनी तरणाटीं जिवितांत जायते फावट निराशीपण वो एकसुरोपण भोगतात. असल्या वेळार मारयेची देख घेवन आपल्या जिवितांत आसलेली सोबार बरेपणां वळखून घेवंक तांकां मारयेची मोजतीन बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. कोविड पिडेक लागून जायत्या जाणांची नोकरी गेल्या. ह्या वेळार तांणी आपलो भावार्थ सोडिना जावंक पूण देव सगल्यांक आसरो फावो करता हें गोठ मनांत रिगोवन आपलें पावल फुडें मारूंक तांकां बळ मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. बोदळ बापा, ही आमच्या भयणीन आमच्या नांवान तुज्या म्हऱ्यान दवरल्यान ती मागणी तूं स्विकार कर. आयज मिसांत वांटो घेतात साबार तरेनी तांचेर तुजो आशिर्वाद मागतना आमी सदांच तुका वाखाणूंक तुजी तुस्त करूंक आमच्या घरांनी आमकां शिकय. आनी ह्या नव्यानाच्या दिसांनी जायत्यो मिलाग्री जायत्यांनी अणभवूंक शिकोर आनी तुका वाखाणूंक पावंक तुजीं बरेपणां दुसऱ्यांक सांगूंक आनी वरवीं तुजें बरेपण एकामेकाक सांगून आमी तुज्या बरेपणाचें मिशनार जावं आमकां तूं आदार दी. हें मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बागेंतल्या फुलां मोदें रानांतल्या झाडां मोदें गोडींतल्या नातूं मोदें ईश्वरा सोडले जेसूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीस मोचे जेसूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीस मोचे. हे बलिदान म्हजें आनी तुमचें सौर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमचे नाके पवित्र विशाळाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जिव्या देवा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्र आयज सुपूर्ण येवन आमकां फावो जावं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्व तुमचें सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोन सायबिणी निती अंकवार मरेक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो समी, ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorves porto, sorgani sausar, bolea tucia voi boba. Un sorgi, tuka un sorgi, zoi zoi, sorves porace navi, yeta taka zoi zoi. Un sorgi, tuka un sorgi, zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मळ्ळो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खालस, नव्यानी सासनीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उतलें, हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुमियाची तुझे मोरण आमी सोबोरताव, तुझे पुनः जीवनपण आमी परगटाव, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो, ही सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक, एंबांक तुवें आमकां फावो केला देखून तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मास समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या आगोवडी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. सगळ्या मेल्ल्यांचो उगडास करात. कोरोना जावन आनी हेर दुयेंसाक सांपडून मरून गेल्यान तांचो उगडास करात. तांकां तुजी इश्टगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुडसुडीत मुखार मोड पडींक फावो कर. आमा समेस्तांची मिसां बिडेक हाजीर आसात तांची जांचे पासत आमी मागलां तांचे आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समरमतात तांचे लग्नाचो दीस मनयतात तांचे घोराबेनी दुखां घडयतात तांची ज्यो आवयो रडटात तांची जीं भुरगीं रडटात तांची जांगेर भुरगें बाळ तांची खूब कश्टांक त्रासांक दुयेंसाक सांपडल्यान तांची दोतोरांनी सोडून हॉस्पिटलांत दिल्यान तांची बापा सगल्यांची हे म्हजे परजेची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे रुजाय साहेबणे देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे धर्म दिता आनी सर्व कडेन तुका मनवलें ते सगले भक्तां बरोबर कलकत्ताच्या तेरेजा बरोबर पाद्री पियो बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां तूं वांटो दी आनी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tiad Jesu वरवीं तियाद जेजू सांगता तियाद जेजूताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना भोवडीन तुमकां हांवें म्हणा हांवें देवाची बरेपणां जायतीं अनुभवल्यात आनी जायतें सांगपाचें सांगत जाल्यार वेळ पावचो ना. एकूच सांगता हांव वास्को आसतना म्हाका पयलीं मलेरिया जाली मागीर दुसऱ्या वर्सा म्हाका डेंगू जाली आनी डेंगू जावन म्हाका जीएमसीन व्हेलो. म्हजो प्लेटलेट कावंट्स देंवत गेलो 20,000 जालो आनी दोतोरान सांगलें आयची रात तो काडल्यार उरतलो नाजाल्यार उरचो ना म्हण. म्हाका देवान मलेरियांतलोय साल्वार केलो डेंगूंतलोय साल्वार केलो देवान म्हाका कोरोनांतलोय साल्वार केलो. देवाची बरेपणां तुज्याय जिवितांत घडी देवान जायतें बरें केलां. तुमगडी आर्गां दिवंक वाखाणूंक विसरला आयज देवाक आर्गां दी आनी आर्गां दिवनूच वाखाणणीच्याच मनान ह्या वेळार ताका उलो मार आनी बाप म्हूण उलो मारून म्हूण आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सगल्यांच्या गरबेनी सायबा सवस्काय शांती कुशालकाय मोग बरी भलायकी समजिकाय सोंसणेकाय भावार्थ बरवंसो तूं दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सगले तरेच्या बांदपास जाता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट का आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचेय सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी शेवंक वेता ती आमचेर जोडटी आनी खास तडी नासा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकेन कोत. होच तो जेजू
तुज्या जिवितान बरेपणां करीत आसा. ह्या जेजूचेर विस्वास दवर. हो जेजू तुका केन्नाच फटोवचो ना. हो जेजू तुजी दुखां पुसतलो. ह्या जेजूचेर विस्वास दवर आनी मागीर तूं पळय तुज्या जिवितान कितल्यो मिलाग्री घडटा पळय त्यो. ह्या जेजू कुलो मार. हे जेजूचें नांव तुज्या जिबेर चलता भोंवतना आसूं दी. हे जेजूक वाखाणणी कर. ह्या जेजूक घेतात काळजाची मनाची थानबूक मारतात तितले सुभागी. सुमिया त्वं जिवितोर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. एक तुजी आदन्या आमकां तुवें आमचो मोग केलो. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आदन्या आमकां तुवें आमचो मोग केलो. तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलोय तशींच आमी तुज्या रावची. एक तुजी आदन्या आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आदन्या आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. आत्मीक कमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनीक हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडीक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोंसवून हांव तुका विंगयतां आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कुडसून
केदींच वेगळो वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. उभे होऊया. बाप्पा, बागयून तंकवार मरेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें. देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारला. ती सांकवार मायेची देख घेवन देवाची बरेपणां आमी सगल्यांक सांगू. तिचे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सर्वंडाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बावबडीनो, फाल्यांच्याय दिसा हेच वेळार 5 वरांचेर तेस आनी मागीर आमी मिसाची बॅट करतले. आनी ताचेर मिसाचेरूय आमी ह्या नोवेलांचेंय बी फाल्यां मागणें बी म्हणटले. आतां घरा वयता आसतना तुमकां एक होमवर्क दिता. देवान तुजें सगळें कितलीं बरेपणां केल्या आनी तीं मनान हाड आनी देवाक आर्गां दीत राव. जस्ट गो ऑन प्रेजिंग गॉड. तुजें घर देवाचे मोहिमेन बरोवन दी. तुज्या घरान देवाची वाखाणणीच जावं दी आनी दुसरें कांयच ना. आनी तूं पळय तुज्या जिवितांत आनी तुज्या घरांत कितलें बरेंपण येतलें पळय तें देवाचें बरेंपण. आनी हें बरेंपण तुका मेळ्ळ्या उपरांत तूं शेजार सामारांक वांट देवाची बरेंपणां. तरी तुमचें सगळें घडोवंक आमी मागत रावया. अदीक करून ज्या घराब्यांनी शांती ना, जे घराब्यान जायते दुस्पट आहा, दूख आहा, त्या घराब्यान ह्या नोयेनांनी आमी इंटरसीड करुया. तूं तर वखताय कोण घराब्यान गो बायले मदें बरें ना म्हण तांच्या बसत मागत राव आनी तूं पळय ती मिलाग्र घडोवंकूच जाय. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेधार देव, बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या घराब्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाची बरेपणां वाखाणूंक तुमकां धाडटा. आयज नयन करूंक आदार दिल्ल्या सगळ्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. उदी करून संदेशकारांक. बावाटना तुय बावाट वाटा विश्वास ना तुय विश्वास पेटा शेले काळीस मोगान जोडटा तुका लागून ओप्रू नेणार मनशाक जाणवा येता दुखी जाल्या मुजवण मेळटा पापरोटोल्या माफी पावता तुका लागून हो प्रभू